किती इशू हे केलं तुम्ही रेज? पळय रोड सेफ्टी मिटींग पळय आसता तातूंत हे सेंटराक सांग थोडे स्किमी आसा आनी आमच्या स्टेटीन जे प्रॉब्लेम आसा रोडाक लागून एक्सिडेंट जाता इतले जाण तांचे लायफ पिड्ड्यार जाता एक्सिडेंटाक लागून हे सगळे इशू हांगा डिस्कस जाता. प्लस आतां आमी रिपिटेडली सांगला एक गुड सॅमेरिटन म्हूण स्कीम आसा, बरी स्कीम ती की कोण तर आतां एक्सिडेंट जाता आनी हांव तुमकांय रिक्वेस्ट करता तुमी हें मातशें डेसिमिनेट करा आख्खे गोंयभर. केन्ना एक्सिडेंट जाता आनी कोणूय एक सिटीजन तो पळय एक्सिडेंट विक्टिमाक हाडटा हॉस्पिटलान नाजाल्यार इवन तो 108 फोन करता आनी तेन्ना पासून तो पळय एक्सिडेंट विक्टीम आसा तो रावून 108 कडेन हँडओवर करता जाल्यार ताका इनाम मेळटा 5000 इनाम. सो हें मातशें तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी मातशें लोकांक सांगा. आमी आतां तांकां डायरेक्शन्स दिलां की तुमी FM कडच्यान ग्रामसभा कडच्यान सगळ्या लोकांक हें अवेरनस दिया सो दॅट केन्ना कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार कोणूय कोणाक हाडटा पेशंटाक वा एक्सिडेंट विक्टिमाक ताका 5000 मेळटले. तातूंत कांय विटनस म्हूण कांय ना. दुसरें म्हळ्यार शिंशणी बायपास जें आमी पयलेंय सांगुल्लें आतांय आमी सांगलां की आमी फाटल्या फावट डिसिजन घेतिल्लें नॅशनल हायवे डिझायन करता फायनल करता वो हायवे जातलो म्हणून आनी थंयच्या लोकांनी शिंशणीच्या लोकांनी आमकां एप्रोच जाल्ले आनी सांगुल्लें आमकां बायपास जाय तो आमकां त्रास जातलो म्हणून. सो आमी एक डिसिजन घेतलें की नॅशनल हायवे तुमी डायरेक्ट डिझायन करच्या पयलीं जे ट्रॅफिक डिपार्टमेंट आसा गोंयचो तांकां तुमी कन्सल्ट करतले, विलेज पंचायताक कन्सल्ट करतले आनी कन्सर्न विलेजस सिटीजन तांकां कन्सल्ट करतले आनी तेन्ना मागीर तुमी डिझायन करतले. हे कितें करता नॅशनल हायवे ते डिझायन करून गेले ताजे उपरांत स्टेट गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. तातूंत जे ट्रॅफिक पुलीस आसा तांकां त्रास जाता. हे पळय ट्रॅफिक जॅम जाता कितें जाता ते ट्रॅफिक पुलिसांक बरी म्हायती आसा तांकां एक्सपिरियन्स आसा. आमी सांगलां तांचो तर एडवायस घेशी जाल्यार ते नॅशनल हायवेक सांगूंक शकतले ऑर डिझायन करतना की बाबा हांगच्यान करनाका अशी कर हांगा ना जाल्यार फुडें ट्रॅफिक जातली. सो हें एक तांकां एक आमी डिसिजन घेतलां आनी सांगलां ताबडतोब मिटींग म्हळ्यार शिंशणीचो बायपास लोकांक जाय पंचायताक जाय पळय तसो जावपाक जाय. मागीर आनीक अशे खुबशे आमचो जो आर्लें नुवें टू आर्लें जो बायपास वेता थंयसर लायटींग ना. सो आमचो भाव बाब रोलंड मार्टिन्स गोवा कॅनाचो ताका खुबशे एक्सपिरियन्स आसा म्हायती आसा ताणें खूब आयडिया दिल्ल्यो आसा तांकां खूब आभारी तांकां देव बरें करूं म्हणलें आनी हांवें कलेक्टराक सांगलां ताजो आमी हेल्प घेवपाक जाय एडवायस घेवपाक जाय अशे पॉलिसीज करपाक ज्यो लोकांक बरे पडटले रोड सेफ्टीक फायदो जातलो म्हणून. सो हें सगळें आमी डिस्कस केलां आनी आमी सांगलां की नेक्स्ट मिटिंगेचे पयलीं हें पळय आयज कितें डिसिजन फॉर एग्जाम्पल फ्लायओवर आसा दाबोलीचो फ्लायओवर आमी तांकां सांगुल्लें NOC घेया तुमची हायट आसा ती सारकी ना. सो ते फाटीं फुडें जाताले फायनली कोर्टान सावन मागीर तांकां डायरेक्शन मेळलें की हायट रिड्यूस करा. आयज तुमी पळयलां थंयसर हायट रिड्यूस करची पडल्या तांकां. आतां ते पिलर कातरता हें तर पयलें कन्सल्ट केल्लें जाल्यार हें जावपाचें न्ही. आतां कोणाक लॉस आमचो टॅक्स पेयरांचो पयसो गेलो लॉसांनी. पिलर बांदले तुमी ते कोणाक फायदो करपाक अल्टिमेट एम आशिल्लो म्हाका दिसता तो एअरपोर्ट बंद करपाक. आतां तुमी पिलर कापता पयशे वेस्ट. तुमी पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.